आमी आमच्या जिवितांत जळटो कोळसो आमी सगळ्यांनी पळयला आसतलो. जेन्ना जळटे कोळशे बरोबर आसता तेन्ना उजो बरो पेट्टा. आनी जेन्ना ह्या उज्यांतलो एक कोळसो काडून कुशीन दवरीत जाल्यार सवकास हो कोळसो पालवता आनी ताचो गोबोर जाता. तर आमच्या जिवितांत जिव्या देवाच्या आसण्यान आमी रावन ताचो उजवाड घेवन आनी आमचें जिवीत जळटें सांबाळूंक आमकां आयचो सेवा धरूंक आनी आमकां आयची वाचपां आमकां सगल्यांक उलो कोत्ता. आनी आयचे आमी शिवतमान पळयत जाल्यार आमकां मेळटा की जेजू सादुकींक स्पश्टपणी सांगता की आमचो देव जिव्यांचो देव न्हय मेलोऱ्यांचो. तो असो कित्याक म्हणटा काय? जेन्ना तांकां प्रश्न केलो तेन्ना त्या वेळार आमकां मेळटा की सादुकी पुनर्जिवनपण मेल्या उपरांत जिवीत वो स्वर्ग आनी इफेन आनी दुसऱ्यो वस्तू ते सोत मानिनाशिल्ले. They only believe the first 5 books of the Old Testament. तांकां म्हणटा आमी पेंटात्यूक. आनी देखून तांच्या जिवितांत ते उत्मीक वाटेन एके भाशेन ते धांपलेले वो ते मरून गेल्ले आमकां दिसता. आनी ते जेजूक कोसाक लावंक ते प्रयत्न कोत्ताले. आनी असल्या वेळार जेजू सुटकेच्या पुस्तकांतले एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 15 ही वळ घेवन जंय देव उज्याच्या जिलकुटा उदेशी तो दिश्टी पडटा मोदिसाक आनी तो म्हणटा की हांव अब्रामाचो देव आनी जाकोबाचो देव म्हणजे हे तेगूय पात्रियाक ह्या संवसारान घोडे ते अंतरले पूण ते देवा मुखार जिवे आसा म्हूण तो आमकां दाखोळ करता. आनी हाचे उद्देशी पुनर्जिवनपण आसा म्हूण आमकां सगल्यांक जेजू आमकां थावे कोत्ता. आनी तांच्या ह्या प्रश्नाक दिवन तो म्हणटा की न्हय मेलोल्यांचो बगोर जिव्यांचो देव तो. आनी हें उदीक सोजमून घेवंक आमी सगळीं स्वत मानता हे मागणें आमी म्हणटा. आनी ह्या मागणेंत आमकां मेळटा की तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. जेजू मेल्ल्या मोदें देंवलो. तर आमचो देव जेजू मेल्ल्या मोदें कित्याक देंवलो काय हाचेर नियाळ करीत जाल्यार आमकां मेळटा की जेजू आदी जी मरून गेल्ली तांकां सोडवणाराक ती पळोवंक सोदतालीं वो तांकां सोडवणाराक पळोवंक तांकां भाग मेळूंक नासलें. देखून तो मेल्ल्या मोदें देंवलो आनी तांकां आपल्या बरोबर ताणें हो सोर तांकां बसयला तांकां फावो केल्लो आसा. तर आमच्या जिवितांत खरेपणी जेजूचें आमी आसणें वळखून घेवन आनी हें संवसारी जिवीत आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या आसण्यान आमी उदीक गोड जावंक तो आमकां सगल्यांक आपयता. कित्याक आमी सगळीं देवा मुखार जिवी आनी ह्याच देवान आमकां सगल्यांक हें जिवीत फावो केल्लें आसा. आनी ह्या संवसारान आमी बरें जिवीत जिवन सुर्गीचो हावेस घेवन तो जिवंक आमकां दर एकल्याक आपयता. देखून आमी आमच्या जिवितांत जिव्या देवा मुखार एक बरें जिवीत जिवंक आनी ह्या जिविताची यात्रा बऱ्या कोन्यांनी बरोवंक आमकां सगल्यांक देव उलो कोत्ता. आमच्या जिवितांतले आमी पातोक पयस करून आनी आमची उत्मीक वाटेन आमी बरें जिवीत जिवंक आमकां सगल्यांक देव उलो कोत्ता. आनी हेंच आमकां आयच्या पयल्या वाचपान मेळटा.
जुंय आमच्या बऱ्या कोळण्या उदेशी आनी देवाक आमी गोवाय दिल्या उपरांत आमकां स्वर्गीचो इनाम म्हूण तो आमकां सांगता आनी असलेंच जिवीत बागयोन हांवें जियेलो आनी ताणें आपल्या जिविता उदेशी ताणें आपल्या बऱ्या कोळण्या उदेशी ताणें आपल्या बऱ्या उतरां उदेशी ताणें आमकां सगल्यांक जिव्या देवाचें आसणें ताणें आमकां फाव केल्लें आसा आनी तोच जालो ह्याच जिव्या देवाचो गोवाय आनी ही गोवायकी आमी आपणावन आनी देवाचें जिवीत आमी घेवंक तो आमकां सगल्यांक उलो कोत्ता तर मोगाळ भयणी बांदू आमी जिवे आसतनाच बऱ्यो कोरण्यो करून कित्याक मेल्या उपरांत मनशान कांयच करूंक जायना हो सोर्ग मेळोवन घेवंक तर जिवे आसतनाच आमी बऱ्यो कोरण्यो करून आनी जिव्या देवाच्या आसण्यान आमी आमचें जिवीत सारूंक आमकां सगल्यांक देव उलो कोत्ता कित्याक आमच्या देवाक सुरवात ना न्हय म्हूण शेवट ना आनी ह्याच देवान आमकां सगल्यांक जिवीत फाव केल्लें आसा आनी हेंच आमी जिवीत जिवंक आमकां सगल्यांक जेजू आपयता हो जेजू ह्या उंड्या रुपान हे भितर येतलो तर ह्या वेळार सगळे आमी दोळे बंद करुया आमचें जिवीत ताच्या हातान घालून एक बरें जिवीत जिवन आनी सुर्गीचो हावेस जिवंक आमकां सगल्यांक आमी कृपा मागून घेवया.